उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परा देवान म्हणलें, दादलो एकलो आसलोलो बरें न्हय. हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन करतलो. सर्वेस्परा देवान जमनीवेली सगळीं जनावरां आनी अंतरावेली सगळीं सुकणीं रचलोलीं. तांकां कसलीं कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सर्वेस्परान तांकां मनशाशी हाडलीं. दर एकाक मनीस नांव दितलो आसलो तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें. सगळ्या गोरवाशी मनजातींक, अंतरावेल्या सगळ्या सुकण्यांक आनी सगळे रानवटी मनजातींक मनशान नांवां दिलीं. पूण आपणाक सांगात करपाक सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच सर्वेस्परा देवान मनशाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी ताचे सुवातेर मांस घालें. आनी उपरांत दादल्या थावन काडलोले बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याशी हाडली. तेन्ना दादल्यान म्हणलें, शेकी ही म्हज्या हाडांचें हाड आनी म्हज्या मांसांचें मांस. तिका नारी म्हणटलीं, कित्याक नर हाची तिका काडल्या. ह्याच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी एके बायलेक एकटावता आनी ती दोगांय जाणां एकूच कूड जातात. ती दोगांय दादलो आनी बायल विंगळीं आसलीं, पूण तांकां एकामेकाची लॉज दिसनासली. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराचे वणटी भितर सुफळ दाकांचे वाडी पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाचे फांत्या सारकी तुजी भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोना थावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी थंयचो उठून तो तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर लोकांक कळनासतना उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. अजून ल्हान आसलोले तिचे धुवेचेर मेळो आत्मो बसलोलो. ती
बायल ग्रीक आसली आनी जल्मान सिरोफेनेसेकार आनी आपले धुवे वेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावन दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून पेट्याक घालप सारकें न्हय. पूण तिणें परतीपाळून ताका म्हणलें, होय सायबा, पूण पेटेय मेजा तोळा भुरग्यांचे पडटा ते कुडके तुकडे खातात ना. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उतरा पासत बरे भाशेन वच, तुजे दुवे वेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार तिका भुरगें अंथरुणार आड पडलोलें मेळ्ळें आनी ताचो वेलो देंवचार गेलो म्हूण गोमोन आयली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आयच्या वाचपांतल्यान आमी कितलीं स्वतंत्र आसात हाची याद जाता. आमच्यांतलो कोणूच म्हणूंक शकना की हांव आत्मनिर्भर वो म्हजे कडेन भरपूर आसा. ल्हान ल्हान मेरेनचो दर एक प्राणी, सगळेच कॉस्मॉस हाका संबंदीत आसतात. सोम्याचे चुकीच्या मार्गान नियंत्रण दवरपाचो आनी तिचो गैरवापर करपाचो प्रयत्न करतना आमी संकश्टांत पडटले. उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्यान पयलें वाचप, आमी वाचतना आदामाक भोंवतणी सगळें आसून पर्यंत कितें तरी चुकीचें दिसतालें. ताका फकत कितें तरी न्हय तर कोणाक तरी ताचे सारको कोण तरी नांव आसलोलो ताका जाय आसलो. देव आमच्यो गरजो समजता आनी आयच्या सुरवातींतल्या बायल्या प्रमाण जे आपल्या दुवांक बरें करपाक खरेपणान मागताली. जेजू तिची गरज समजलो, तरी तिका फकत तुज्यानूच करूं येता सोम्या हें जाणो जावन तिका विचारपाक लावचें अशें दिसतालें. देव आमच्यो गरजो समजता आनी मागप फकत ताचे कडेन आसलोल्या आमच्या संबंदाक सगळ्या विस्वासांत सगळें शांती पावयता.